भाजपा आड झूज घटमूट करपा खातीर काँग्रेसीत नव्या प्रवेशदारांक येवकार आसा। पक्ष सोडून गेल्ल्या आमदारांक वा फुडाऱ्यांक परतून प्रवेश दिवचे ना अशी खर भूमिका गोय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान घेतला। गोवा फॉरवर्ड पक्षाकडेन युती उरतली अशें सांगतना फुडल्या वेंचणुकेत काँग्रेस फुडाकार घेतली असो विश्वास उक्तायलो। दुसरे वटेन राजकारणांत बायलांक चड संद दिवपा विशीं चर्चा करतना सक्षम बायल उमेदवार मुखार आयल्यार फक्त 30% मेरेन आरक्षण दिवपा परस 50% मेरेन आरक्षण दिवपाक पक्ष तयार आसा अशें पत्रकार परिशदेत काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगले। आमचे जे कितें मतभेद थोडे जावन पयलीं थोडे तिकेट मेळना जावन कितें जावन वेगळे वेगळे आमचे पक्षाचे लिडर गेले 5 वर्सांक जावं 10 वर्सांक पयस गेल्ले आसा। तांकां आमी सगळे एकठांय करपाक जाय। जे जे बीजेपीच्या विरोधान आसा तांकां सगळ्यांक आमी उलो मारलेलो आसा परत येवच्यो। आमकां कोण स्लीपर सेल नाका जे बीजेपी खातीर काम करतात आनी स्लीपर सेल जावन जर भितर येतात ते आमकां नाका। आमकां जाय जे जांकां परतिडक आसा बीजेपी व्हरपाक असले सगळ्यांक आमी उलो मारला। सगळे कार्यकर्त्यांक आमी उलो मारतात की परत येवन पक्ष घट करुया आनी आमी एक मतान फायट करून गोंयकारां विरुद्ध जो सरकार आसा ताका भायर मारया। गोंयभरांतल्यान आमकां पक्षाक जॉयन जावपाक वेगळे वेगळे लिडर्स जावं वर्कर्स अशे आमकां अप्रोच जायत आसा। काँग्रेस पक्ष हो लोकांचो पक्ष, लोकांनी तयार केल्लो पक्ष देशा खातीर 2022 आनी आमचे अलायन्स ऑलरेडी गोवा फॉरवर्ड बरोबर चालू आसा। असेंब्लीनूय चालू आसा, असेंब्ली भायरूय चालू आसा। काल आमचे बैठकीक आमी निर्णय घेतला की आमच्यो ज्यो चर्चा गोवा फॉरवर्डा बरोबर आमी सुरू करचे। त्या प्रमाणे आमी आतां काम सुरू केल्लें आसा। आमी लीड घेतले आनी गोवा फॉरवर्डा बरोबर आमी ह्या विधानसभेचे कशे वचपाचे मुखार हाचेर आमी चर्चा ह्या 2-4 दिसांक स्टार्ट करता। जो पक्ष सोडून लोकांक न विचारता दुसऱ्या पक्षाक वयता ताका डिफेक्टर म्हणटा। त्या डिफेक्टराक डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली जे 10 आमदार गेले त्या 10तलो आमी एकल्याकूय घेवन जंय जंय शक्य आसा फक्त 33 कित्याक 50% सुद्दां क्रॉस करपाक शकता। जंय जंय महिला केपेबल महिला मेळ्यो ते बरे लिडरशीप जर दिले मतदारसंघात डेफिनेटली ते